आयज जेजू आमकां ह्या शुभ वर्तमानांत आपले शिसांक कसो ताचो पाटलाव करतल्यांक कसलें तांचें मिसांव जें तांकां दितलो वो ते मागीर फुडाराक जेजूचें मिसांव हो कार्य मुखार व्हरतले तेन्ना कसलो तांकां हे त्रास धुमाडे सोसूंक पडटले तांचो तो उगडास करता. आनी हें आमकांय तो एक शिटकावणी कशी येता म्हणजे कितें आमी तर जेजूचे खरे आपोस्तल जेजूचे खरे धर्म जातले जाल्यार आमच्या जिवितांत हे कश्ट आसतलेच, आमच्या जिवितांत हे त्रास आसतलेच. आनी हे त्रास हे कश्ट हे जावन आसा आमचे हे दर एक क्रिस्ती पाटलावदाराचो जिविताचो भाग आनी ते आसूंकूच जाय. आमचें जिवीत तरी सोंपें आनी सादें आनी सगळेंच बरें आसलें जिवीत आसत जाल्यार आमी खंयच वचूंक पावचे ना. आनी हेंच करतलें हेंच न्हू आमकां आमच्या सोम्या जेजून आमच्या सणुरान आमकां आपल्या जिवितांतल्यान ताणें आमकां दाखयल्लें आसा. तो आमच्या पातकां पासत ह्या कश्टांचो मार्ग चल्लो आनी ह्याच मार्गान चलोवंक तो आयज आमकां आपयता. आमी पळयत आनी आमी उदाहरण पळयत जाल्यार न्हू आमचे आयच्या संवसारांतूय बी जायते आमचे क्रिस्ती भाव भयणी जीं जायतीं आमच्या भावाता पासून जायती कश्ट सोंसतात. जायते कडेन आमी आयकतात, न्यूजाचेर बी आयकतात, न्यूज पेपराचेर बी आयकतात आमचे क्रिस्ती भाव भयण्यांक जायते त्रास दितात ते आमकां दिसून येतात. आनी आमी पळयत जाल्यार आमच्या दिसांतूय अशें आमी आयकलेलें आसा.